गोंयाक उदका पुरवण करची तशेंच गोंय आनी महाराष्ट्र राज्याचो जोड प्रकल्प आशिल्ल्या तिळारी कालव्याची सुमार 250 कोटी रुपया मोडून नव्यान दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिला। दिवचल म्हालांतले आमठाणे धरण आनी साळबांदाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री शिरोडकर हांणी ही माहिती दिल्या। उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बुधवारा सांजे दिवचले आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या सयत आमठाणे धरणाची पळोवणी केली। ह्या वेळार उदका स्त्रोत खात्याचे मुखेल इंजिनियर बदामी, कार्यकारी इंजिनियर के.पी. नायक, इंजिनियर सालेलकार, हेर अधिकारी तशेंच जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले। धरण वाठाराची पळोवणी केले उपरांत मंत्री शिरोडकर हांणी आमदार आनी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन धरणाच्या विकासा विशीं आढावो घेतलो। धरणांत उदकाचो सांठो नियंत्रीत दवरपाच्या नजरेन नियोजन करचे अशे निर्देशूय उदका स्त्रोत मंत्री शिरोडकर हांणी अधिकाऱ्यांक दिले। त्यामुळे उदक मातशी माय जायलें की तो केन्ना ब्रीज जाता, ब्रीज मागीर तुटलो की मागीर आमकां उदक पिवपाचो उदक ना आनी इरिगेशना उदक नासता। आनी म्हणून मागीर आमी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटच्या सरकार आसा तांचे कडेन उलयले, तांणी म्हटलें की आमी परत सगळो कॅनल जो आसा पळय तो रिपेर करूंक पळयतात किंवा चड करून रिपेर करूंक पळयता अशें। पूण ताजी बजेट तांणी जें वर्कआउट केलां पळय न्ही इट कम्स टू अबाउट 250 crores अशें तांणी सद्याक आयचे कडेन सांगिल्लें आसा। मुखाल्ले 2 वर्सां ते वाडूंक शकता आनी तें काम ते करतले, आमी करचें ना। बट वी हॅव टू कॉन्ट्रिब्यूट अबाउट 75%। कारण तिळारेचे 75% उदक आमकां आसा, 25% महाराष्ट्र आसा। तर त्यामुळे आमी 75% खर्च जो आसा आमी करचो पडटलो। तर हो खर्च जो आसा पळय न्हू हो फेज वायज मॅनेज करचो अशे आमचे विचार आसात आनी ते आमी महाराष्ट्र मिनिस्टर तांचे कडेन उलोवन मागीर फायनलायज करूंक पळयतात। हे काम चलता आसतना आमचे चीफ इंजिनियर बदामी जे आसात पळय आनी आपले सगळे सहकारी जे आसात तांचे बरोबर स्टडी करून वेगळो दुसरो एक मार्ग घेतलेलो आसा। तो म्हटल्यार कितें, न्हंयच्या पात्राक उदक नेहमीच आसता। तिळारी डॅमा कडल्यान धरून ते नदीच्या पात्रात उदक आसतात नेहमीच। तें जर उदक हांगसा आमी जर चड लिफ्ट केलें जर जाय जाल्यार आमकां कॅनलाचे भंय उरचें ना, कॅनल आज फुटलो काय फाल्यां फुटलो काय। कारण हे आमचे कडेन स्टोरेज आसा पळय न्ही, आमचे कडेन ल्हानसो मिनी डॅम खंय आसत जाय तो आमच्यानी आसा। तो जर सदींच आमी भरून दवरलो जर जाय, आतां आमी गेले पळयलें जर जायत थंय आमकां थंय 40% उदक दिसलें। पूण समजा आमी हांगसर पंपींग सिस्टम चड केली आनी तो डॅम जर सदींच भरून दवरलो जर जाय जाल्यार आमकां एक 10 दीस 15 दीस 20 दीस सुद्दां आमचो ब्रीज कॅनल ब्रीज जर जाय जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जावचो।